राज्यात सरकारी नोकऱ्यांची हायसा दाखवून पैसे लुटप्यांची एक नवी प्रकरणां मुखार येत आसात। एके वटेन पूजा नायक पुलीस बंदखणीत आसतना फोंडे पुलिशेन 2 वेगवेगळ्या प्रकरणांनी आनीक दोगांक आयतारा अटक केली। हातूंत एका IRB पुलिसा सयत गरबा सांबाळ खात्याच्या एका निवृत्त दोतोराचो आस्पाव आसा। राज्यात पैसे घेवन सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे हायस दाखोवन बऱ्याच लोकांक टोपी पडल्या हे आता उक्ताडार येत आसा। पूजा नायकान आपल्या 2 चल्यांक सरकारी नोकरी दिता म्हणून सांगून 14 लाखांची टोपी घातली म्हणून प्रियोळ आपेवाळच्या गुरुदास गावडेन माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली। त्या कागाळीचेर FIR नोंद करून पुलिशेन पूजा नायकाक अटक केल्या। पूजा वांगडा ह्या प्रकरणात अजीत सतरकर हाकाय अटक जाल्या। पूजा सध्या माड्डोळ पुलिसांच्या कस्टडीत आसा। ह्या प्रकरणात एक धक्कोदायक गजाली उक्ताडार येत आसतना आता फोंडे पुलिशेन IRB पुलीस सागर नायक आणि गरबा सांबाळ खात्याचो निवृत्त दोतोर प्रकाश राणे ह्या दोगांक वेगवेगळ्या प्रकरणांनी अटक केल्या। म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ दिसले देखून तांचे अस्तित्व ह्या रानात आशिल्ल्याचे चित्र आता स्पष्ट जाला असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हाणें केला। कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकाराच्या संशोधना प्रमाणे गोंयांत आढळपी हे वाघ म्हादय अभयारण्यातलेच आशिल्ल्याचे सिद्ध जाला अशें मत राजेंद्र केरकार हाणें उक्तायल्लें आसा। भाजपान सुरू केल्ल्या सदस्य नोंदणी मोहिमेक गोंयभर कमी अधिक प्रतिसाद मेळत आसा। भाजपान आतां मेरेन पुराय गोंयभर 3,32,000 नव्या सदस्यांची नोंदणी केल्या। 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणी करपाचे लक्ष्य आशिल्ल्याचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। तशेंच 1,09,000 सक्रिय सदस्य नोंदणी जाल्या। राजधानी पणजेंत सगळ्यांत चड 14,000 सदस्य नोंदणी जाल्ल्याचे सदानंद शेट तानावडेन सांगले। दिवचलच्या बाजारात रस्त्या कुशीक अतिक्रमणां करून बसपी भाजी विक्रेत्यां आड पालिकेन परत कारवाय केली। फुटपाथ आणि रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक पालिकेन थंयसरल्यान धांवडायल्यात। दिवाळेच्या बाजारा वेळारूच ही कारवाय जाल्ल्यान विक्रेत्यां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या। विक्रेती बायलां पालिकेत वचून मार्केट निरीक्षकांक मेळ्ळी। ह्या विक्रेत्यांनी आपले म्हणणे तांच्या मुखार दवरले। दिवचलच्या बाजारात रस्त्या कुशीक अतिक्रमणां करून बसपी भाजी विक्रेत्या आड पालिकेन परतून कारवाय केली आणि फुटपाथ आणि रस्त्या कुशीक बसपी विक्रेत्यांक पालिकेन थंयसरल्यान धांवडायल्यात। पूजा नायक फटवणूक प्रकरणात आता प्रशासकी पावंड्यावयल्या 2 अधिकाऱ्यांची नांवां फुडें आयली। पूजा नायकानूच तांची नांवां सांगल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें। ह्या प्रकरणात त्या दोगांय अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय करतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। सांखळे एका कार्यावळीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले।
बार्देस तालुक्यातल्या कामुर्ले वाठारात कम्युनिदाद जमिनीचे म्युटेशन करपा खातीर फटीची एनओसी जारी केल्ल्यान कम्युनिदाद प्रशासका आड कागाळ नोंद केल्या. कम्युनिदाद जमिनीचे हस्तांतरण करपा खातीर फाटल्या 14 ऑक्टोबराक एनओसी जारी केल्ली. देखून एनओसीची प्रामाणिकता तपासपा खातीर पुराय चवकशी करची अशी मागणी कामुर्ले कम्युनिदादीच्या लोकांनी केल्या. केप्यां आवाडे वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा. पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. जाल्यार रातचे वेळार ही फोंडकुलां दिश्टी पडनाशिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाला. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. केप्यां आवाडे वाठारांतल्या रस्त्याची ही जाल्ली परिस्थिती. पुराय रस्त्यांक फोंडकुलां पडला आनी फोंडकुलां पडिल्ल्यान दुचाकी चलोवप्यांक हांगा बरेच त्रास सोंसचे पडटा. दुचाकीचे टायर जेन्ना ह्या फोंडकुलांतल्यान वता तेन्ना खंय तरी हो दुचाकीवालो पडपाची संभावना वाडल्या आनी ताका लागून ह्या रस्त्यांचेर अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. थळाव्यांनी नाराजी उक्तायला आनी बेगोबेग हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी केल्या. गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां तशेंच कॅन्सर दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. हाका लागून कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅनाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कॅन्सरा विशीं जागृताय तशेंच तपासणी चालू आसा. आतां मेरेन मंडूर, वाळपय, कुडचड्या, सांखळे आनी काणकोणा कॅन्सर डिटेक्शन व्हॅन कॅम्प आयोजीत केल्यात. देखून राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी प्राथमीक भलायकी केंद्रां मेरेन आमी पावतले अशी माहिती नोडल अधिकारी जगदीश काकोडकर हाणें दिल्या. सांखळेत रस्त्यात सुण्यांचो आंकडो उणो करपा खातीर सांखळे नगरपालिकेन सेजा वेदांताच्या अनिल अगरवाल फाउंडेशना कडेन MOU सायन केला. सुमार 2000 चौखण मीटर जमिनीचेर सुण्यांक खातीर हॉस्पिटल आनी मार्गदर्शन केंद्र बांदतले असो करार करपी सांखळे ही पयली नगरपालिका जावन आसा. असोच करार हेर नगरपालिकेनी लेगीत करूंक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. दिवचलच्या IDCत वाडिल्ल्या चोरयांचेर नियंत्रण हाडात अशी मागणी IDCतल्या उद्देजकांनी केल्या. सोमारा ह्या उद्देजकांनी दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक दिली. IDCत पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी उद्देजकांनी केल्या.
गोंयांत कळसा बंडुरा प्रकल्पाची म्हादें प्रवाह समिती वांगडा जोड पळोवणी करपाची मागणी केल्ली. ह्या पळोवणेक कर्नाटकान न्हयकार दिल्लो, पूण आजुनूय आमी आमचे मागणेचेर ठाम आसात. कर्नाटकान जो न्हयकार दिला त्या विशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडें वतले, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. गोंयांत कळसा बंडुरा प्रकल्पाची म्हादें प्रवाह समिती वांगडा जोड पळोवणी करपाची मागणी केल्ली. ह्या पळोवणेक कर्नाटकान न्हयकार लेगीत दिल्लो, पूण आजून लेगीत आमी आमच्या मागणेचेर ठाम आसात आनी कर्नाटकान जो न्हयकार दिला त्या विशीं कायदेशीर सल्लो घेवन आमी फुडें वतले, अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आहे. दूधसागर पर्यटन हंगामाचे कोफूसांव सुटना. दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक थळावो आमदार आनी GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप सावर्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान केला. विलासाच्या आरोपांक लागून सावर्डे मतदारसंघातल्या भाजपाचो अंतर्गत वाद भायर सरला. गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जालेली आसा, पूण देश विदेशांतल्या पर्यटकांचें आकर्शण आशिल्ल्या दूधसागर पर्यटन हंगामाक मात सुरवात जावंक नाशिल्ली. दूधसागरा वयलो GTDCचो कावंटर तशेंच वेबसायट हे ताची फाटली दोन मुखेल कारणां आसात. ह्याच मुद्द्या वयल्यान सावर्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान थळावो आमदार तशेंच आमदार आनी GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकाराचेर फोग काडलो. दर वर्सा कालांगूट पर्रा वाठारांत पर्रा सिटीजन फोरम असोसिएशनाची आकाश कंदील सर्तीची तारीख जी आसा ती फुडें धुकल्ल्या. अंदूच्या वर्सा ही सर्त जी आसा ती 9 नोव्हेंबराक जातली, अशी माहिती कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिल्या. हवामान खात्यान 29 ऑक्टोबराक कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायिल्ल्यान आकाश कंदिलाची सर्त जी आसा ती 9 नोव्हेंबराक दवरतले, अशें तांचें म्हणणें आसा. गलवान खोऱ्यांतल्या 6 वर्सां उपरांत भारत आनी चायना हांचे दोगांय मदीं दीर्घ काळा सावन तणावाचें वातावरण आशिल्लें. ह्या दरम्यान दोनूय देशां मदीं संबंद सुदरचे म्हणून कांय म्हत्वाचीं पावलां उगरप चालू आसा. हाचोच एक भाग म्हणून भारत आनी चीन 28 ते 29 ऑक्टोबर मेरेन वास्तवीक नियंत्रण बॉर्डरीचेर LAC सैन्य फाटीं घेवपाची प्रक्रिया पुराय करतले. लश्कर फाटीं घेतिल्ल्यान LACचेर थारावीक भागात पेट्रोलिंग सुरू केल्लेलें आसा. कांय दिसां उपरांत 5 नोव्हेंबराक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदा खातीर वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात. हाच्या निकालाचो फक्त अमेरिका न्हय तर जगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हत्वाचें ठरपाचें आसा. रशिया विरुद्ध युक्रेन आनी इस्रायल विरुद्ध पॅलेस्टायन ह्या दोन युद्धांत अमेरिकेचे हितसंबंद गुंतल्यात. तांचें भवितव्य लेगीत ह्या वेंचणुकांचेर अवलंबून आसा. 20 जानेराक नवो राष्ट्राध्यक्षाचो शपथविधी जातलो.
देशात विमानांनी बॉम्ब दवरिल्ल्याच्यो घडणुक्यो आनी अशे धमक्यो मुखार येत आसात. ह्या फाटभुंयेर बंगळुरू अयोध्या विमानाचें आपतकालीन लँडिंग करचें पडलें. अयोध्या आकाशा एअरलायन्साच्या विमानान अयोध्येच्या वाल्मिकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर आपतकालीन लँडिंग केलें. बंगळुरू अयोध्या विमान 173 हे सुरक्षीतपणान देंवलें आनी तपासणी केल्या उपरांत विमानांत कसल्याच तरेचो बॉम्ब वा कसलीच धोकादायक वस्तू सापडूंक ना. हो एक प्रँक कॉल आशिल्लो अशें कळून आयलें. फाटल्या साबार दिसा सावन अश्यो घडणुक्यो मुखार येत आसा. देशाच्या कांय विमानांनी बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमक्यो किंवा घटना अशे फेक कॉल्स तांकां येत आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोमारा गुजरातांतल्या वडोदरा हांगासर टाटा एडवान्स्ड सिस्टम लिमिटेड कॅम्साट टाटा एअरक्राफ्टाचें उद्घाटन केलें. ह्या वेळार स्पेनाचे अध्यक्ष पेड्रो सांचेज उपस्थित आशिल्ले. भारत स्पेन संबंदाक नवी दिशा दीत आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. आयज रतन टाटा आमचे मदीं आशिल्ले जाल्यार तांकां खूब आनंद जावपाचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. सलमान खानाक बिश्नोई गँगाच्या धमके उपरांत आपूण तुज्या वांगडा आसा, मैं हूं ना अशें बिहारचो नेता पप्पू यादव हाणें सलमान खानाक पाठिंबा दीत म्हटलें. ह्या प्रकरणा वयल्यान आतां बिश्नोई गँगाचो पप्पू यादव हाका लेगीत धमकेचो फोन गेल्ल्याचें कळटा. तुमच्या प्रत्येक गजालींचेर आमचें बारीक लक्ष आसा अशें बिश्नोई गँगाच्या धमकेंत पप्पू यादव हांकां म्हटिल्लें आसा. हणजूण वाठारांत सेंट मायकल चर्ची लागसार थळाव्यांनी ईडीएम इव्हेंटाच्या विरोधात सायलंट मोर्चा काडिल्लो. आवाज प्रदुशणाक लागून खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच हणजुणेंत सनबर्न महोत्सवाक पुराय विरोध आसा अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. केरिये वाठारांत हेडपी गोरवांक लागून नेमान येरादारीची कोयंडी जाता आनी अपघातांचो आंकडो वाडला. ह्या वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान अंडरपास वा फ्लायओव्हराची सुविधा नाशिल्ल्यान नागरिकांक धोक्याच्या परिस्थितींत रस्तो हुडचो पडटा. तशेंच ह्या वाठारांत मुळावी शाळा, कॉपेर, देवूळ आसून लेगीत महामार्गाच्या दोनूय वाटांनी लोकसंख्या भरपूर प्रमाणांत आसा. तशेंच वाठारांत राष्ट्रीय महामार्गाचें काम चालू आशिल्ल्यान लोकांक रस्तो हुंपपाक त्रास जाता. सरकारान बेगोबेग हाची नोंदणी करून थळाव्या लोकांक सुटका दिवची अशी मागणी सामाजीक वावुरपी संदीप पारकरान केल्या.
इच्छाशक्त आसात जाल्यार मनीस बारीक वेवसायांतल्यान लेगीत बऱ्या तरेन काम करून 4 पयशे जोडपाक शकता. बांदोडेच्या पारपती वाड्या वयलो हो वेवसायीक सिद्धेश नायक हाणें नरकासुराची रुपणी करून विकपाक दवरल्या. दर वर्सा तो नरकासुराची रुपणी करून विकता. त्याच्या ह्या रुपण्याक खुबशी मागणी आसता. फाटलीं 6-12 वर्सां तो मेहनतीन रुपणी करता. सध्या नरकासुरांची जी रुपणी आसा, तोंडां आसा, ते प्रत्येक मंडळाचे लोक किंवा आपले आपूण केले वता असो ट्रेंड आसा. पूण तरी आसतना हे आव्हान स्विकारून सिद्धेश नायक हाणें खुबशीं नरकासुराची तोंडां करून विक्री खातीर दवरिल्ली आसा आनी ताची ही तोंडां घेवपाक खुबशे लोक हांगासर तेच्या कडल्यान ही नरकासुराची तोंडां विकती घेतात. पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोर्डा आनी उतोर्डा दर्यादेगांचेर वचपाक योग्य प्रवेश नाशिल्ल्यान लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरोच त्रास जाता. ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटालें. मात दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा शेक धन्यांनी स्वताचे पयशे खर्च करून पर्यटकां खातीर तात्पुरते लांकडी पूल तयार केला. आमदार वेन्झी विएगासान ह्या समस्ये विशीं हुस्को उक्तायलो. पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाणें हे समस्येचेर आपली प्रतिक्रिया लेगीत दिली. भाजपान सुरू केल्ले सदस्य नोंदणी मोहिमेक गोंयभर कमी अदीक प्रतिसाद मेळत आसा. भाजपान आतां मेरेन पुराय गोंयभर 3,32,000 नव्या सदस्यांची नोंदणी केल्या. 15 नोव्हेंबरा मेरेन 4 लाख सदस्य नोंदणी करपाचें लक्ष भाजपान दवरिल्लें आसा अशें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. तशेंच 1,09,000 सक्रीय सदस्य नोंदणी जालेली आसा. राजधानी पणजेंत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 14,000 सदस्य नोंदणी जाल्ल्याचें भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें. केप्यां आवडेची ही परिस्थिती रस्त्याची सामकी अवतिकाय जालेली आसा. रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान ह्या रस्त्या वयल्यान दुचाकी चलोवप्यांक बरे त्रास सोंसचे पडटा. रातच्या वेळार जाल्यार ही फोंडकुलां दिश्टी पडना आनी बायक स्लीप जावन लोक पडटात आनी अपघात जातात. ताका लागून घडणुकांनी अपघातांच्या वाड जालेली आसा. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी तशेंच थळाव्या पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष घालून बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला.